गार्बेज डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शनाचो 1,20,00,000 आनी दुसरो आनी एक आसा ट्रान्सपोर्टेशन 40 लाखाचो, सुमारे 1.5 कोटीचें काम. सो आमी पळयता की 5 लाखा वयर सुद्दां जेन्ना काम आमी दिता जाल्यार ते टेंडरींग करता, टेंडर प्रोसिजर. तशेंच आयज फाटले मिटिंगेक हाडलो आनी ते थोडे म्हणपाक की टेंडरींग प्रोसिजर जावपाक टायम वतलो. सो आमी म्हटलें टायम वतलो, एक 2 म्हयन्याचे चडान चड 3 म्हयन्याचें एक्सटेंशन दिया. त्याच प्रमाणे आयज परतून ताणें तो हाडलो आनी 1 वर्साचें एक्सटेंशन दिवपाक सोदता. म्हाजो थंय ताका हांवें सांगलें की म्हाजो विरोध आहा आनी हांव ताजो तातूंत पार्टी ना. जेन्ना मनीस एक्सटेंशन दिता 1 वर्साचें दिवंक मेळना, चीफ ऑफिसराक आमी विचारलेलें आसा, चीफ ऑफिसरान सांगलें 1 वर्साचें दिवंक मेळना, चडान चड 3 म्हयन्याची. ताणें DMA कडेन उलोवन हाडला, पूण कावन्सिलान रेजोल्युशन घेतलें, तातूंत 2 कावन्सिलरांनी आमी ऑब्जेक्शन हाडलां. आनी फाल्यां जर चीफ ऑफिसरान जर हे दिले सायन मारून जर धाडले एक्सटेंशनाक जाल्यार आमी चीफ ऑफिसराचेर विजिलन्स घालतले, कित्याक एज पर द एक्ट, एज पर द रूल एक्सटेंशन कॅनॉट बी गिवन. आमी हांगा पळयता 5 लाखा वयर सुद्दां कितें काम आसलें जाल्यार आमी टेंडरींग करता, जाल्यार ह्या खंयच्या 2 कोटीच्या कामाक तुमी बरें तो ते म्हणटा की बरो काम करता. अरे फाल्यां बरें काम करता जाल्यार लेट हिम पार्टिसिपेट एंड बीड घेवनी. एक्सटेंशन कित्याक दिवपाक जाय? एक्सटेंशन दिवपा फाटल्यान कारण कितें हें आमकां एक्सटेंशन फॉर ओनली फॉर 2 to 3 एक्सटेंशन म्हणटा ते कितें 2 म्हयन्या खातीर 3 म्हयन्या खातीर ताकाच एक्सटेंशन म्हणटा. ह्या फाटलो टेंडर जो जाला तो 1 वर्साचो. आतां परतून आमी 1 वर्साचो दिता म्हणजे हो टेंडर दिल्ल्या भशेन जालो. तुमी एक्सटेंशन दिवना, एक्सटेंशन जे आसा ते 2 म्हयन्याचे नाजाल्यार किमान 3 म्हयन्याचे दिता. एक्सटेंशन कॅनॉट बी फॉर 1 year. 1 yearचो टेंडर जाला आनी परत एक्सटेंशन फॉर 1 year हो खंयचो रूल? आतां दितले जाल्यार बरी टेंडर काडपाक न्हू तो. टेंडर काडपाचें, पूण ते टेंडर काडपाक दिना न्ही. ताका कितें कोणाक कित्या खातीर दिना हो आतां प्रश्न पडला. म्हाजो आनी अनेक कावन्सिलरांचो विरोध घातला. आमी तातूंत पार्टी ना. पूण जर तांच्यांनी एक्सटेंशनाक दिले आनी जो कोण चीफ ऑफिसरान जर सही मारली तर चीफ ऑफिसर धाडटलो ती फायल, तर हांव चीफ ऑफिसरा विरोधान DMAन घालतलो, विजिलन्साक घालतलो आनी कंप्लेन करतलो. कावन्सिलाची ऑर्डिनरी मिटींग जाली आनी आमचो मेन मुद्दो असो आशिल्लो की आयज चतुर्थी लागीं पावले आनी एवरी इयर आमी चतुर्थी खातीर जी मिटींग घेता, जे आमचे तालुक्याचे लोक बाजार करपाक चवथीचो माटोळेचो बाजार घेवन येता आनी आमी भवानी जंक्शन टू विठोबा टेंपल हो रोड आमी ब्लॉक दवरतात आनी त्या प्रमाणे अंदूय बीन तशेंच घेतलां आमी. त्याच रोडार आमी सगळो माटोळेचो बाजार हे करपाक निर्णय घेतलो, तेच करपाची सगळे बाजार ते जातलो. आनी बाकीचो आमची मिटिंगे आसा ट्राफीक सेलाचे बीन ऑफिशियल्स आशिल्ले, सो तेंचे बरोबर उलोवन आमी डिस्कस करून हो विशय हे केला, सॉल्व केला. सगळे कावन्सिलर आमचे आशिल्ले. आनी दुसरी गजाल, जो आमचो डोर टू डोर कन्स्ट्रक्शन, डोर टू डोर जो आमचे कलेक्शन करता वेट वेस्ट ड्राय वेस्ट, बापू एनवायरमेंटल बापू एनवायरमेंट ताणें जें काम केलां फाटल्या 1 वर्साक बरें काम केलें ताणें आमकां. खंयच्याच कावन्सिलराक जावं कोणाकूच ताणें त्रास केलो ना. 1 वर्सभर आमी आतां जवळ जवळ जाय दिली ताका बरी सर्वीस ताणें दिल्या. ते प्रमाणे कावन्सील आमी सगळे मेंबराज आशिल्ले, सगळे मेंबर डिसायड केले की ताका आमी 1 वर्स एक्सटेंशन दिवपाक हें आमी हो निर्णय आज आमी सगळ्यांनी घेतलो. सो ते एक दुसरो मुद्दो आशिल्लो. तिसरो आशिल्लो तो जे आमचे कुत्र्याचें, तुमकां खबर आसा सगळ्याक की कुत्र्यांक लागून आज सबंद गोंयांत, आमच्या फोंड्यांत न्ही सबंद गोंय प्रॉब्लम संप जाल्लो आसा. ते प्रमाणे जे आसागांवचे एक NGO पयस आमी उलयल्या, सो ते आमकां एप्रोच जाले विथ द हेल्प ऑफ एनिमल हजबंड्री आनी पोटा म्युनिसिपालिटी. हे 3 जाण आमी मेळून तो कुत्र्याचो कॅम्प जो आसा स्टॅरिलायझेशन कॅम्प हो आमी 29 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टोबर, 29 सप्टेंबर टू 31 ऑक्टोबर जवळ जवळ 1 म्हयन्याचो कॅम्प आमी करता फोंड्यान. आनी आमी जागा रोखडीच आतां हें करतले, आमी डिस्कस करून आमी जागा खंयचेर ठरयतले, अजून फायनल केली ना, पूण आमी जागा फोंड्या म्युनिसिपालिटी एरियेकूच आमी हो कॅम्प घेतलो. जवळ जवळ 1000 कुत्र्याचें निर्विजीकरण जें स्टॅरिलायझेशन आमी करतले. आनी तितून भितर तेंच्यांनी आमकां सांगलां की जे प्रायवेट जे कोण घरांत सुद्दां कोण कुत्रे बी पोसतात पळय, सो तांणी बीन ते कुत्र्यांक थंय हाडून स्टॅरिलायज करपाक आमी तांकां दितले. सगळे ते रेडी आसा. सो ते सगळे खर्च करतले. आमकां तरी फक्त एक एकोमोडेशन सांगलां, एकोमोडेशन आनी बाकीचे डॉक्टर्स बीन कितें जेवणा खाणाचो खर्च आनी जाग्याचो ते आमकां पळय सांगलां. जेणे करून आमी 15 म्युनिसिपालिटी वार्डांनी आमी अवेरनेस करतले आनी हो कॅम्प आमी कशे भशेन सक्सेसफूल करतले, कित्याक ही अत्यंत गरज आसा सामकी. सो ते आमी थंय मेन आमचें अशें जाता. मागीर आमचे बाकीचे पळय आसा
सुमारे पर्यंत आमची कितें आज डिसिजन जाली कळ्ळें न्ही. तितून एक आशिल्लें आमचो जो आमकां PDAच्यान कळ्ळें न्ही आमचो एक डिसिजन प्रपोज 10 मीटर रोड इन ODP इंटरसेक्टिंग पोंडा रिवरफ्रंट पार्क जे आमचे सुसज्ज अशें पार्क 5 कोटीचो पार्क सगळें जाल्लें आसा. तेजें रोखडेंच आमी फावंडेशन घालता. ते पार्काच्या हितून एक आमकां एक हें सांगलेलें PDAन की एक रस्तो खंयचो तो काडचो पडटा भितर वचून तो ते प्रमाणे आमी ते एक डिसिजन आमचें घेतलां. मागीर डिसिजन ऑन मॅन्डेटरी एंड अर्जंट वर्ल्ड वायड डिमांड सर्वे अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ही जी स्कीम आसा ताका लागून तेजे एक स्किमीचे स्कीम ही प्रधानमंत्री आवास योजना ही स्कीम ह्या स्किमे लागून एक आमकां तें मागलेलें की तेजेर एक तुमी एक डिसिजन घ्या म्हणून कावन्सिलाचेर जवळ काय हे सगळो बेनिफीट हो 15 वाड्यान आमकां हे स्किमीचो फायदो जातलो. तेजेर आमी परत एकदां स्पेशल मिटींग आपोवन हे आमी डिस्कस करतले. ताजे उपरांत आमकां जी आमची मार्केट कॉम्प्लेक्स बिल्डींग आसा ती आमी रोखडीच तिची आतां सुरवात करता. जशें काल सुद्दां मुख्यमंत्र्यान म्हणलें पळय की तांकां थंय आमी तांकां हितूनच्यान जे ओल्ड प्रिमायसीस जे मार्केट फीश मार्केटाचे वयर ते आसताले हे सगळे तांकां सगळे आमी न्यू मार्केटात शिफ्ट करता. मेजन फ्लोर सगळें आमी मार्किंग बीन करून तांकां दिल्लें आसा. आनी तेचो एक रिक्वेस्ट आशिल्लो की मातशें आमकां चतुर्थी पर्यंत आमकां तुमी दवरचें म्हणून अशें कळ्ळें न्ही. त्या प्रमाणे काल ते मुख्यमंत्री आसले मेळ्ळे वचून मुख्यमंत्र्या कडेन तेंची मिटींग सुद्दां जावन तांकां CMान एश्युरन्स दिला की चवथ जाय म्हणजे चवथीचो 5 दीस गणपती जावन मागीर ते शिफ्ट जावपाक तयार जाल्यात कळ्ळें न्ही. जेवढे 3 ऑफिसां मागल्या सिवील सप्लायज तेंचें काम सगळें पूर्ण जाल्लें आसा. तेवूय बीन थंय शिफ्ट जाता. मागीर गोवा नॅचरल गॅस आनी बाकीचे आस्थापन इतर भरपूर जाणां थंय आयिल्ले आसा. जेणे करून हो जो कॉम्प्लेक्स आसा स्पोर्ट्स आमचो मार्केट कॉम्प्लेक्स हो चतुर्थी जातकीर हेजी बरी दमदार अशी सुरवात जाता. त्या प्रमाणे बाकीच्या लोकांनी जायत्या लोकांनी इंट्रस्ट दाखयला. जी कॉपरेटीव सोसायटी सुद्दां आसा तेंच्यांनी ती शॉपां आमची घेतलेली आसा. ऑफिसीस सगळे एडवोकेट्स डॉक्टर्स अशें तेणेंय बीन आमकां एडमिशन केल्लें आसा. ते प्रमाणे तो मार्केटी सुद्दां असो भाडेकारा लागून एक बरो सगळ्यांक बरो हें पळोवपाक मेळटलो. म्हणजे बरे सगळे वेंडर्स जावं बाकीचे सगळे येवन थंय हेजी बरी सुरवात जाता कळ्ळें न्ही. अशें करून आयज आमी येवं आनी आमी एक गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटी जी आसा ती अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन अंडर ती 1-2 कावन्सिलर आनी तितून NGO म्हणून अशी 5 जाणांची अशी कमिटी आसतली ती आमी करपाक घेतलेली आसा. ती करतले रोखडीच. सो आनी एक प्रपोजल तुका GSRTCन दिला. GSRTCन जी इंदिरा मार्केट आमचो बस स्टँड जी जवळ जवळ आमची 6000 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा इंदिरा मार्केट जो सगळो थंय आमकां न्यू प्रपोजल आयला की ती शॉपां ओल्ड जाल्ली आसा. शॉपां सगळी इंदिरा मार्केटां आसा ती मोडून आमी न्यू प्रोजेक्ट म्हणजे आमचो कसो प्रपोजल आज सुद्दां कावन्सिलान सगळें उलयलें की ग्रावंड +1 इतलो तो करचो म्हणून अशें थारला. ते प्रमाणे स्पेशल मिटींग आपोवन हेजेर आमी फायनल करतले. कितली शॉपां येतल्यो भितर ते अंदाज आजूच जाली. मिटींगे फक्त आज घेतला आमी. हेजेर फुडें मिटींगे डिस्कस जावन ते फायनल जातलें कित्याक पूण आमी ते आज घेतला की असो एक न्यू मार्केट म्हणजे इंदिरा मार्केट आमकां हो GSRTCचो प्रोजेक्ट जो आसा तो आमी करपाक घेतलो. इतलें मेन अशें